स्टेट गव्हर्मेंटान रेट फायनल केल्या, रेट हॅज टू कम डिजिटली. The customer sits in the car, he should know what is my price, what I am going to pay. Transparency is very important. Transparency या हितून आता बदनाम नाव कित्याक जालां ट्रान्सपरन्सी खातीर. रेट सांगता 3000 आनी ती रेट जी फायनल जाता 2400, म्हणजे 600 रुपया तूं उणें करता. म्हणजे कस्टमर म्हणटा आपल्याक खंय तरी चिटींग केलो काय, अशें जावंक जायना. त्या खातीर हो मुद्दो पयलो मांडला आनी चीफ मिनिस्टराक आमी पटोवन दिला. आनी स्पेशली आय हॅव टोल्ड हिम that we can form our own state policy. He asked the director also said yes. Chief Secretary also told him yes. So that is why आयची जी मिटींग जाल्या ही बरी जाल्या, सक्सेसफूल जाल्या. आनी हितूनसून सुटावो येतलो. टॅक्सीचो विशय जो आहा वो इतलो 7 वर्सां जाली आतां हेचेर आमी उलयत आहा आनी आमी भासाभास करीत आहा. एसेंब्लीन उलयता, एसेंब्ली भायर उलयता, एजिटेशनां जाली, कितके जाणांकूच चेर केसी जाल्यो आनी युनिफॉर्म रेट येवपाची गरज आहा. हे आमी मुद्दे मांडल्या. ट्रान्सपरन्सी, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आनी युनिफॉर्म रेट, सो दॅट नो अंडर कोटिंग द प्रायस. जो स्टेट पॉलिसीचेर जे आसतले ते हितूनसून सगल्यांक चलचें पडटलें. सो स्टेट पॉलिसी जो तर म्हणटा प्रायस इज दीस, यू कॅनॉट गो फॉर 100 रुपीज. स्टेट पॉलिसी ड्राफ्ट पॉलिसी 10 तारखेर तांकां सगल्यांक एक कॉपी दितले. आनी आयज जे सीएमान एश्युरन्स दिला सगल्यांक की द एग्रिगेटराची जी नोटिफिकेशन हाडलेले ते इमिडिएटली स्क्रॅप जातले. ज्या दिसा ड्राफ्ट स्टेट पॉलिसी येतली त्या दिसा ते स्क्रॅप जातले. आनी वी आर नॉट गोईंग अहेड with the notification, draft notification which had come out. जे नोटिफिकेशन आहा जे आयज सगळे जाण उलयले आनी आमी उलयले आमदार तेजे कडेन, लिडर ऑपोजिशन उलयला, हांव उलयला, वेन्झी उलयला, तितूनसून सीएमान सांगलें की वी वील स्क्रॅप दीस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ओनली वेन द स्टेट ड्राफ्ट पॉलिसी ऑन ट्रान्सपोर्ट, स्पेशली द टॅक्सी एंड ऑल द अदर दिस थिंग लायक रेंट अ कार आसूं, रेंट अ बायक आसूं, that will come in place draft आणि मागीर फायनल नोटिफिकेशन येयलें काय त्या प्रमाणे सगळ्यांक चलचें पडटलें. 10 सप्टेंबर पर्यंत कन्सिडर करतले भितर सगळ्यांक आपयला न्हू, सगळ्यांचे फोन नंबर घेतलेले आहा. नेक्स्ट मिटींग वील अगेन विथ देम ओनली विथ द ड्राफ्ट. सो तेणी सजेशन ऑब्जेक्शन दिवपाक जाय. आदी तेणी सजेशन ऑब्जेक्शन दिल्ले आहा जे आदले नोटिफिकेशन येयला. दॅट इज एज गुड एज स्क्रॅप. तांकां सांगला, एश्युरन्स दिला की दॅट इज एज गुड एज स्क्रॅप. पण 10 सप्टेंबर पर्यंत तांकां रावचें पडलें आता की न्यू हे येता परत रावचें म्हणजे कांयच ना न्हू. दॅट इज ड्राफ्ट वॉट हॅड कम अर्लियर की एग्रिगेटर्स जे आपोवपाचे एक ड्राफ्ट केल्लो नोटिफिकेशन दॅट हॅड कम अर्लियर. ते आयज बसून आहा आनी जे आयज आहा पळय तांकां सांगला ते ऑटोमॅटिकली वयतले जेन्ना स्टेट ड्राफ्ट पॉलिसी येतली पळय. पण तेजेर आतां चडशे आमी व्हिडियोज पळयता, उबर बी व्हिडियोज बी येता. उबर कितें सर्वीस चालू केल्या आतां कितें आहा, उबर जे कोण एक 2 गाडयो हिंगा चलता, चोरया चलता, तेणी स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन रेजिस्टर करूंक ना. जेन्ना स्टेट पॉलिसी येतली तेन्ना कोणूय ऑपरेटर आहा तेणी रेजिस्टर करपाची गरज आहा. अशें पॉलिसीन आसतलें. आयज आमी कोणाची गायडलायन्स फॉलो करता? सेंट्रल गव्हर्मेंट. सो सेंट्रल गव्हर्मेंटाची गायडलायन्सा प्रमाणे तांकां स्टेटी कडेन वचपाची गरज. त्या खातीर स्टेटीन पॉलिसी करूंक जाय. हे आमी चीफ मिनिस्टराक पटोवन दिला. हांवें जेन्ना सांगलें ताका ह्यो हें आमी करूंक शकता आनी हेचेर हो सुटावो आहा, तेन्ना तेणें जो विचारलें एज अ चीफ मिनिस्टर, ही आज द डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट, ही आज द चीफ सेक्रेटरी एंड दे हॅव गिवन हिम ग्रीन सिग्नल, यू कॅन डू द स्टेट पॉलिसी. सो स्टेट पॉलिसी इज द सोल्युशन फॉर ऑल द टॅक्सी ओनर्स अँड ऑल्सो रेंट अ कार. जे आयज प्रॉब्लम आहा रेंट अ कार ते सगळे सुटावो जातले. आनी सर काल कॅबिनेट फेरी जाली, सो तुमी खंय दिसती पडोवंक ना? ना, आय गॉन आउट ऑफ पयर गेलो, कालूच येयला सांजचो लेट. सर लॉ अँड ऑर्डर आता पॉइंट शॉर्ट घेऊन जाऊन एक व्हिडिओ व्हायरल जाता सर कॉलम. गोवा इज अ पिसफूल स्टेट आनी जेन्ना आमी पिसफूल स्टेट म्हणटा अशें गोंयान केन्ना जावंक ना. असले जे कोण गन यूज करता तांकां मिनिमम 2 years पयले हितून जेलीन दवरपाची गरज आहा, अंडर JC, ज्युडिशियल कस्टडी. आदी आमी केला. कलंगुटान जेन्ना गन शॉट्स केले, जो कोण एक्यूज जाल्लो तेजो व्हिडिओ बसून आहलो, तेका
तुमकां तुमचे मिडियांतले जाणा कोणाचें हांव उलयतां पळय तेका थिंगासर 2 वर्सां भितर उरलो आनी तितून पुलीस ऑफिसर पासून सस्पेंड जालो तुमकां खबर आहा सो अशें जावंक जायना गोंयान एक स्ट्रॉंग मेसेज दिवपाची गरज आहा टू ऑल दोज पीपल हू आर कॅरिंग इलिगल गन्स विथ दॅम दॅट इफ दे ट्राय टू डू एनिथींग लायक ऍक्सिडेंट खूप झाले if they try to do anything like this, they will be jailed. And whatever action needs to be done by the Home Department, by the Goa Police, should be done. अनेक Law and order अनेक सर कलंगूट पंचायतीत एक व्हिडिओ व्हायरल जाता की पुलीस लोक ते केले आमी सॉर्ट आउट केले मग कितें ट्युरिस्टांक त्रास जावपाची जावंक पानना ते हितून कितें जाताले कोण पार्क केले आनी शॉपान गेलो जाल्यार तेजी गाडी लिफ्ट जाताली सो ते ना जावपा खातीर जे ट्रॅफिक पिआयन करपाक जाय ते आमी सांगलेले आहा तेका डू नॉट ट्रबल द ट्युरिस्ट फाटल्या दिसांनी चीफ मिनिस्टरान आमी सांगला पळय तेन्ना प्रेशर घातला चीफ मिनिस्टर तेन्ना तेणें स्टॉप केल्ले ऑल ओव्हर गोवा नो चलानींग म्हणजे हे आउट ऑफ द वे वचोन चलान करताले अशें जावंक जायना सो वी हॅव स्टॉप पंचायतीच्या गाडयेन ट्रॅफिक पुलीस पासून फायन मारूंक शकता सीएम येता मरे आतां राव फायन तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर